मल्लिकार्जुन देवळाचे नूतनीकरण आणि सोबीतीकरणाचे काम मुस्लिम कंत्राटदाराक मेळिल्ल्यान गोमंतक मंदिर महासंघान हरकत घेतिल्ली. ते उपरांत जीटीडीसीन ही निविदात रद्द केल्ली. आणि ह्या सगळ्या प्रकरण गोमंतक मंदिर महासंघ म्हणून आम्ही खरेंच सरकारचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी हे प्रकरण व्यवस्थित रित्या हाताळ्ळें आणि त्वरित लक्षात आयलें. खास म्हणजे कितें की तातडीन इमिडिएट मुखेलमंत्री जावं टुरिजम हांच्यांनी मिनिस्टर ह्या सगळ्यांनी लगेच हाची दखल घेतली आणि डिपार्टमेंटान हे रोखडेच रिवोक केले. सो हो जो बदल आसलो, ही सेन्सिटिव्हिटी आसा, ही खरीच तोखणाय करपा सारकी आसा, अभिनंदन करपा सारकी आसा. हे विशीं देवस्थान समिती कितें म्हणटा ते आयकात. जे वर्क ऑर्डर मेळ्ळा ती आमच्या मुस्लीम भावा मेळ म्हणून एक इश्यूज केले तेमी रेज केलो. पूण हांव एक प्रेस माध्यमांतल्यान तुमकां सांगूंक सोदतां की हे कॉन्ट्रॅक्टर जो आमकां लाभला तो अल्बक्श मुल्ला लायसन होल्डर, पूण तेजे अंडर सब कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून तेणी जो बीड केला तो जगदीश भट, तो हिंदू भाव, तो देवाचे आमचे म्हणल्यार आमचे ब्युटिफिकेशन प्लस रिनोवेशनाचें काम करतलो. आनी पयर कालच आमकां कळ्ळें की आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सीएम जीटीडीसी डिपार्टमेंटांतल्यान की आमकां स्टॉप ऑर्डर म्हणल्यार विथड्रॉ केला वर्क ऑर्डर. कित्याक आमी एक सांगूंक सोदता कितें हें कांयच कितें हिंदू मुस्लीम करून आमी एक ध्येय घेवन गेल्लो कितें हें ते ब्युटिफिकेशन प्लस तुगे रिनोवेशन जावचें म्हणून. पूण कांय कारणां लागून हें आमचें स्थगीत जालें. म्हणून आमी आमचे गोवोरमेंटाक आमी अपील करूंक सोदता की तुमी हिंगा एक लक्ष मारून ह्या देवस्थानाची परिस्थिती तशीच तेजी आर्थीक समस्या आसा, तशीच देवस्थानाचे बिल्डिंगेचे सभामंडप आसा तेजे तुगे पळोवपाक शकता तुमी की पॅथेटीक कंडिशनां आसा तुगे, प्लस तुगे ब्युटिफिकेशन हिंगा कांयच ना. सो हांव आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सराक एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तुमी हितून लक्ष घालून की बेगींतल्या बेगीन जी जीटीडीसीन जी ऑर्डर काडली आसा की तुमी स्टॉप विथड्रॉ करा म्हणजे वर्क ऑर्डर आसा ती तुमी मातशी ती चालीक लावन आमकां आमचें काम सुरळीत करून दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.